जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां हो जाला माथेवाचो वांजेल 11वा अध्याय 20 आनी 4 म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 20 to 24. उपरांत ताणें जायतीं असर्यां केल्लीं त्या शारांत वचून देवा तें ती फाटीं परतोवंक ना देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती एक अरजिना. हाय तुका ए बेतसायदा, तुमचे मदें केल्लीं ती असर्यां तीर आनी सिदोन शारांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळार गोनी वस्त्रां न्हेसोवन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळतो लाभतेली. आनी तूं कफरनाव आकाशाक चडतले म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटतले. कित्याक तुजें तें केल्यान ती असर्या सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वरणी चड काकुळतो लाभतली. आज देवाचें उतर एक मस्त एक मतनीक लागचें तसलें, काळजाक लागचें तलें. अविश्वासी शारां म्हणटात. अविश्वासी शारां, अविश्वासी कुटुंबां, अविश्वासी समज, अविश्वासी आमचे थोडे वाडे सगळ्यांक आमी लागती करयत. कित्याक अरियकल्याच्या जिवितांत थोडी असली कामां आमी करते आसात. जेजू आमकां अरियका वाटेन राखता, सांबाळटा, बरें भलायकी दिता, पूण उपकार बावडूंक घेवचो लोक खंय आसा? जिणी परिवर्तन करचो लोक खंय आसा? आज रास लोक पडटा, खंय हिलींग आसा, डेलिव्हरन्स आसा, रास, पूण जिणी परिवर्तन ना. थोडो लोक संवसारभर टूर करून येता, भाग्यवान जाग्यांनी वचून येता, पूण जिणयेंत परिवर्तन ना. तर कितें फायदो हें पुरा? ही उतरां त्या व्यक्तीक लागू जातात न्ही. जर आमची जिणी परिवर्तन ना जाल्यार देवान केल्ले उपकार आजुनी आमी आमच्या काळजांत दवरून काण घेवन ना जाल्यार, देवान केल्ले उपकारा खातीर देवाक अर्गां दिवंक, स्तुती दिवंक आमी तयार ना जाल्यार आमी विसरून गेल्या. इस्रायल परजेचे पळया, देवान जायते उपकार करतात, मागीर एक गुलामपणांतल्यान देव तांकां भायर काडटा. इल्लो तें देवाचें आराधन करता, परतेक तशेंच नाका जाल्लीं कामां करतात. म्हाका दिसता त्यो बुदी आजुनी त्या पोरण्यांत सल्ल्यांत आमी वाचतना असल्यो बुदी आजुनी लोकांत हे आसात. आदामानी येवं पळय, कितलो देव तांचो मोग करतलो, तांच्या सांगाता वयतालो, आदामच्या खांद्यार हात घालून चलतालो एदेन त्या बागेंत. पूण जेन्ना तांणी पाताक केलें, तांकां कळ्ळें आमी पाताक केलें म्हणून, लिपोवन बसलीं. पाताक करचें आनी लिपोवन मरचें, रिपेंट जावंक ना, परिवर्तन जावंक ना. आदामाने नेवीन तेंत केल्लें, पातकां केलीं, मागीर लिपोवन बसलीं, धांवलीं, देवा तावन पयस धांवलीं, देवा म्हाका रावंक सकली नात, धांवलीं. कित्याक ती रिपेंट जाल्यार देवा म्हाका प्रत्येक रावंक जायना की जाता. पूण जिणी बदलावण नाका, परिवर्तन जिवितान नाका. दुसरें पुरो शक्ती देवान आमकां करी जाय, हिलींग जायचें, डेलिव्हरन्स जायचें, पुरो जायचें. पूण देवान केल्ले उपकार कितले सांगोंक मुखार येतात पळया. आज खंडीत जावन 7-8 म्हयन्यांत जावन आमी हें डेली रिफ्लेक्शन दिते आसा. थोड्यांच्या जिवितांत तरी कांय तरी इल्लेशें उजवाड फांकला आसतलो, थोड्यांच्या जिवितांत कांय तरी बरेंपण जालां खंडीत जावन. कित्याक देवाचें उतर व्यर्थ वचना. कोणाक तरी तें बरें करता खंडीत, कोणाक तरी बाचावी दिता खंडीत, कोणाच्या तरी मतीक उजवाड दिता खंडीत, कोणाच्या तरी काळजांत देवाचो मोग पडटा तें खंडीत. देखून हरियेक केल्ली मिनत वायटाक पडना, बगर ती सगळी बऱ्याक पडशें करता जेजू. देखून आज आमी देवाक पाती येवन तिरासाने देवाचो मोग करून, देवान केल्ले उपकार आमच्या मतींत आठोवन, काळजांत आठोवन ताका एक उपकार स्तुती करचे जाल्यार एक बरें काळीज म्हाका रचून दी देवा म्हणून आमी मागत जाय. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, आसूंक मेळटा, एक नवें काळीज एक रचून दी म्हज्या देवा. म्हज्या पात्राचें काळीज तें काड. जे सरस्व देव सांगता, तुज्या काळजांत तुज्या पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुका एक मासा रक्ताचें काळीज हांव तुका दितलो म्हणून. देखून मागणें केतालें, जेजू म्हज्या पात्राचें काळीज तूं काड, तुजें काळीज, मोगान भरलेलें काळीज म्हाका एक रचून दी सुम्या. खंडी जावन त्या दाळा देवाचो मोग करूंक, देवाच्या सांगता जियोंक आमकां वर्तें
संतोश जातलो. आमी देवान आमकां केल्ले चड उपकार आठोवंक आमकां एक अवकाश जेजू दिता मस्त कडेन दिता. पूण साक्षो नांत कित्याक तांणी जिवितांत परिवर्तना खातीर तें काणयोवन देव एकल्याक बरें करता जाल्यार जेजू एकल्याक हिलींग करता जाल्यार तें हिलींग मात्र न्ही, ताच्या आत्म्याची परिशुद्धता जाता. आत्मय तसो बचाव करूंक पळयता आनी तुका एक बळवंत साक्ष जावन तो उबो करता. देखून तुका हिलींग जावचें. तुज्या बऱ्या मनान न्ही देवान तुका हिलींग करचें, तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही देवान तुका हिलींग करचें, पूण देवाच्या खाकुळतेन देवाच्या कृपेन तुका हिलींग जावचें, तुका डेलिव्हरन्स जावचें. तर कितलें उपकारी म्हूण तुवें देवाक दाखयचें न्ही, कितलें उपकारी म्हूण देवाक तुवें देवा मुखार आसचें न्ही तुवें. देखून आज थोडी संगती आमच्या मोतीक उजवाड दिवं दीत मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी देवाक साक्ष जावन जेया. जेजून क्लियर सांगलेलें आसा, वोस तुजीं पातकां बक्षेलीं आनी मुखार पातां करिनाका. आनी जायत्यांक सांगलें आसा, देवान कितें तुका सांगलां तें हेरांक तूं सांग. देवान कितलें बरेंपण केलां तूं हेरांक सांग. विटनेस दी, साक्ष दी. खंय उलयतना उलय, देवा विशयी उलय. देवान म्हाका कितें केलां म्हूण सांग. तुजी दैवीक सगत कितली तुवें अनुभव केलाय, देवाचो मोग कितलो अनुभव केलाय, कळ्ळें तुका देवा तें एक्सपिरियन्स जाला म्हूण सांग न्ही. तें जाल्यार आनी एकल्याचो भावार्थ चडटा, आनी एकल्याक बरेंपण जाता, आनी एकल्याच्या जिवितांत नव्यो संगती घडटात, आनी एकल्या जिविताक उजवाड दिवंक तुका ती उपयोग करता. देखून आज हेरांच्या जिवितांत आमी काळोख धांवणाचो उजवाड आमी जावया. आनी जेजू क्रिस्त आमकां समेस्तांक उजवाडाची भुरगीं करूं दी. आनी अविश्वासी जावचें नाका, आमी विश्वासी जावन सुमयाच्या चरणी आमी रावया आनी सोर संगतींनी देवाक विश्वासी जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगशें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.